तुका जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचे उतार आमकां फावो जाला. जुंवो वांजेल 20 अध्याय वाक्या 19 ते 20 आनी 3 वाक्या. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 23. त्याच आयतारा सांजेर सुदेवांच्या बियान सिस दारा दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस सिस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी घेया आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं, जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात. आज वर्त संभ्रम आमी आचरण करता. पवित्र सभा वर्त्य धबाजीक परब, पेंतेकोस्ताची परब आज आमी आचरण करता. पेंतेकोस्त पवित्र सभा विशेष तरान देवाच्या उतराचेर उबे रावल्ली तो दीस जावन आसा. आपोस्तलांनी मरी मागीर सांगता मेळो नासतना तांचेर देवलो तो पवित्र आत्मो आनी तांकां दिल्ली ती पदवी आनी तांचेर ताणें स्वास सोडलो. तांचेर ताणें पवित्र आत्मो तांकां दिलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. जी कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं, जी कोणाची बक्षिनात तें बक्षशिनात. आज विशेष जावन ही पदवी पवित्र सभेक दिल्ली जावन आसा. आज हो संभ्रम आमी आचरण करतना हर एक कडेन आमी पळयलें नायट विजिल्स आनी प्रत्येक जावन आज सगळो दीस इन्फंट जीजस श्रायनांत फादर वल्लुरान आनी तांचे टीम येवन पेंतेकोस्त संभ्रम आचरण करतात. देखून व्हरतो दीस आयचो मोगाच्या बाबा आनी भयणी हर एकल्यानी आमी ह्या संभ्रमांत आचरण करीचे. आमी संभ्रमांत आमी पात्र घेवचे आनी तो पवित्र आत्म्याची कृपा, पवित्र आत्म्याची फळां मोग, संतोष, समाधान, सस्निकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासपण, बळेपण, स्वादमन आमी ती आमच्या जिवितांत काण घेवचे, ते रुथा करीचे. आनी तशेंच पवित्र आत्म्याची देणी आमची कणकाण घेवचे. 7 देणी पवित्र आत्म्याची 9 फळां आज आमच्या जिवितांत आमी रुथा जायचे. ह्या खातीर आमी मागचे. पयल्यांची पवित्र सभा सिसांनी घडलेली, ती दमदुतांनी घडलेली आनी ते दळा सांब पावलूच्या काळार जायते पवित्र सभेंत ते नवे साव हाडिल्लें ताणें आनी पवित्र आत्मो तांच्या मार्फत काम करतालो आनी चड आनी चड ते देवाची स्तुती करताले. आनी सांब पावल ह्या विशयान सांगता, जिबेचें देणें तांकां ते दळास मेळिल्लें, द गिफ्ट ऑफ टंग्स ते दळा मेळिल्लें तांकां. आनी सांब पावल म्हणटा, हर एका जिवितांत आज आमी तें उपयोग करीत आमच्या जिवितांत. चड आनी चड आपोस्तल ते जिबेच्या ध्यानांनी मागताले, तांचे पर्सनल प्रेयर आनी खंय तांकां टायम मेळटाना जिबेच्या ध्यानांनी मागताले आनी ते पवित्र आत्म्याची सकत आनीक चड जावन येताली तांच्या जिवितांत. ताच्या मागीर क्रमेण थोड्या तेंपा उपरांत तें बंद पडलें. आतां परत आमकां पळयता ह्या 50 वर्सां जावन आमच्या जिवितांत कॅरिझमॅटीक परत जिवाळ जालां. आतां पयलींची ती पवित्र सभा आपोस्तलांनी घडलेली ती पवित्र सभा सांब पावलून त्या पवित्र सभेंत काम केल्लें बरी. आज पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आमच्या पवित्र सभेंत काम करनासा. आज जायतो लोक आज पवित्र आत्म्यान भरला. आज पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन देवाचें उतार परगट करूंक शकता. जायतो लोक गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करता. आज सगळ्या जमतेने आमी पळयता, मागण्या जमतेनी गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करचे थोड्यांनी आमी पळयता. आजुनी थोड्यांनी आमकां अडखळ घालचे आसात, पूण पवित्र आत्म्याक अडखळ घालतात. तितलेंच आमी समजो तांच्या खातीर आमी कांय विरोध करचे नाका, पूण आमी तांच्या खातीर मागया. ते कोण आमी प्रेयर करता जाल्यार गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करता ताका अडखळ घालता जाल्यार ते पवित्र आत्म्याक अडखळ घालतात. आमकां न्ही, ते पवित्र आत्मो पळयतलो, आमकां ते गरजेचें न्ही. पूण आमी त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा आयच्या दिसा जावन त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान भरच्या खातीर आज आमी मागया. देवाची काकुळतानी कृपा आमी मागया, देवाची महिमा आमी परगट करया. आनी आज तेंत हें उतार जारी जाल्लें आमी पळयता. दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 2 अध्यायांत हें कशें जेजून सांगलेलें, कशें इसाया प्रवाद्या मार्फत सांगलें. हांगा सगळे आनी जॉयल प्रवाद्या मार्फत कितें बसवणी दिल्ली ती सगळी हांगा जारी जाता. आनी पेंतेकोस्ता परबेचो दीस आयलो आसतना म्हणटा थंय आमी वाचयेत आयच्या दिसाचें तें पयलें वाचपी आज आमी वाचयेत. दमदूताचें कृत्या पुस्तक 2 अध्याय 1 ते 11 वाक्या थंय सांगता. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले म्हणटा. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो, त्यो विंगड जावन तांच्या मदल्या अरियेकल्या थंय वचून रावल्यो.
तांच्यो वयर रावल्यो कित्याक आमची जीब पवित्र आत्म्यान मागली. जसे झरम्या प्रवादी सांगता ज्या 5व्या अध्यायान 14व्या वाक्यांत ताची जीब त्या देवदूतान उज्याचो इंगळो आनी ताच्या जिबेचेर दोन ती मागली पोरण्या सल्ल्यांत. पूण नव्या सल्ल्यांत तांच्या हर एकल्याच्या जिबेचेर हर एकल्याच्या ताच्या माथ्याचेर पवित्र आत्मा उज्याच्या जिबांनी देवून आयलो. कित्याक जिबांनी देवून आयलो? आमची जीब ताणें मागली. सोम्याचें उतार उलोवंक कोणाक गाळी सवाय दिवंक न्हय, कोणाक खंडन करूंक न्हय आनी कोणाक कुटुंबांत पुरा वायट करूंक न्हय. आमची जीब मागल्या जेजून. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान कित्याक मागल्या म्हळ्यार ती देवाचें उतार उलोवंक, बरीं कामां करूंक, बुजवण दिवंक आमकां आज ती जीब देवान ती मागल्या, पवित्र आत्म्यान मागल्या. आनी 4थें वाक्य म्हणटा थंय समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचाशक्ते प्रमाणे ते परकी भासांनी उलोवंक लागले. परकी भास म्हळ्यार गिफ्ट ऑफ टंग्स, जिबेचें देणें तांकां दिलें. नानान तरेन थंय जायत्या राष्ट्रांतून आयिल्लो लोक आसलो, तांच्या भासांनी तांकां उलयतना आयकलें. म्हळ्यार गिफ्ट नानान त्यो भासो ते जाल्यार कोणी ट्रान्सलेटाक नातले. आतां जाल्यार एक भास 100 भाशेंनी पुरा ट्रान्सलेशन जाता, पूण ते जाल्यार तें ट्रान्सलेशन नातिल्लें. ट्रान्सलेटर पवित्र आत्मो जावन आसलो. पवित्र आत्मो तांकां समजोवचें बरी तांचे लागीं तो उलयलो. पवित्र आत्मो तांचे मारिफात उलयलो. एकल्यान उलयलें जावंक पुरो, त्या पेद्रून उलयलें ताची भास जावंक पुरो. आनी ताचे भाशे उलयतना अरबिस्तानांतले म्हळ्यार अरबीक देशांतले ते चड जावन आयिल्ले तांकांय तांच्या भासांनी ते आयकशें केलें देवान. तो पवित्र आत्मा जावन आसा. देखून आज आमकां बारीक गरजेच्यो संगती आज आमी 9 दिसाचें नव्यान कर्ण आयल्या. आमी जायत्यो लोकांनी नव्यान केलां, जायत्या फिरगेजांनी नव्यान केलां. आमच्या देशाचेंत एक 3 फिरगेज्यो मात्र कितें पवित्र आत्म्याक समर्पण करून दिल्ले आसात. जावं बरें एका फिरगेजान तरी हे नव्यान चलतालें म्हाका कळीत आसा, पूण दुसऱ्या फिरगेजान आमकां कळीत ना. पूण हर एका फिरगेजांनी हे नव्यान आमी करूंक आसा. कशें आमी दैवीक काकुळतीच्या नव्यान निमाण्या शुक्रारांतून आरंभ करतांगी आनी दैवीक काकुळचें फेस्त आमी आचरण करता. तशेंच शुक्रारांतावन हे पवित्र आत्म्याचें नव्यान आरंभ करून ह्या शनिवारा दीस एंड करून आयतारा दीस पेंतेकोस्त आचरण करचें बारीक गरजेचें. आनी आमकां DSCंत प्रिंट केल्लो असो बूकय आसा, पेंतेकोस्त संभ्रम म्हणून तो बूक आसा, तो नव्यान आसात. आमकां हर एक आमच्या शॉपांनी नाजाल्यार जायत्या जाग्यांनी हे बूक आमकां मेळटात, विकरपाक आसात. आमी हाडून नव्यान आमच्या घरांनी एकादां फिरगेजान ते करना जाल्यार आमच्या घरांनी सयत ते नव्यान करून आमी हे पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर तयाराय करयेत. देखून आज आमी आज विशेश जावन आज मागया. आज पेंतेकोस्ताचो दीस आमच्या समेस्तांचेर तो पवित्र आत्मा देवून येवं दी. नव्या भाशांनी उलोवचें तें देणें वर्तें देणें आमकां हर एकल्यांक मेळोवन दी. आनी आमची प्रायवंत सयत सपनां देखतली म्हणटा जॉयल प्रवादी. आनी आमचे साकरनी सयत तांकां संदेश मेळटलो, तांकां विजनां दर्शनां मेळटलीं आनी तुमच्या पूत आनी दुव दर्शनां देखतलीं आनी देवाचें उतर बळवंत तरां प्रगट जातलें. आज विशेश तरान आज पेंतेकोस्ताच्या दिसा हो संभ्रम आचरण करतना सगळ्या संवसाराचेर पवित्र आत्मा देवून येवं दी. आनी हर एकलो खंयची जात धर्म आसा कोणी हर एकले पवित्र आत्म्यान भरोवन दी आनी समेची सुवार्ता बळवंतरान प्रगट करून दी आनी जेजूच्या येण्याक तयार जावं दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भगवंती मरिया देवाच्या माये अम्मा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरें पेंतेकोस्त संभ्रमाचें आचरण करूंक तुमकां देव कृपा दिवं दी आनी सोर आशिर्वादांनी आमकां समेस्तांक बरोवन दी म्हणून आज आमी मागता.